नमस्कार. गोवा टुडेत साहिल नारुलकराचे उपकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. गोयच्या बदनामीचे यत्न फळादीक जावचे ना. टूलकिट गँगाचेर एक्शन जातली. सत्ताधारी आमदार उलयले. विजय म्हणटा सरकार आपल्याच कर्मांनी बदनाम. टूलकिट जाय कित्याक. आपाचो खासदार संजय सिंगा आड मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचो अब्रू लुकसाणीचो दावो. सुनावणी 12 जानेराक. तो मेरेन वादग्रस्त वक्तव्य नाका. सिंगाच्या तोंडाक कोर्टाचे कुलूप. धार्मिक भावना दुखयल्याचे केसीत दत्ता नायक काणकोण पुलिसां मुखार हाजीर. मडगांव कोर्टान मागली मिडिया कारणां. फुटेज अटकपूर्व जामिनाचेर अर्द सोमारा. हात लावू नकात. मायकलाचो शेकवाल्यांक सल्लो. टाय टुरिस्टांनी मस्ती केल्यार पुलिसांक सांगात. तोपयांचेर एक्शनीक मायकल मेळ्ळो मुख्यमंत्र्याक. गोंयभरच्या कितलेशाच स्पा सेंटरांनी शिंदळकी चलता म्हूण दुबाव. पणजे 15 वयर स्पा सेंटरांनी चौकशी. डॉक्युमेंट स्टाफाचे व्हेरिफिकेशन. बोगस इन्कम सर्टिफिकेट केसीत अटक केल्ल्या फोंड्याचो नगरसेवक शिवानंद सावंत आणि आरोपी सदानंद प्रभू गांवकराक 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी. रोखडे जामीन. आणि मुख्यमंत्री एलपीजी घरगुती सिलिंडर सवलत स्कीम अधिसूचित. एएव्हाय लाभार्थ्यांक 3 सिलिंडरा खातीर दरेकी 275 रुपयाची सवलत. आधार कार्ड गरजेचेंच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक बदनाम करूंक टूलकिटाचो वापर चल्ला म्हूण खबरो येतात. गोयचे बदनामीचे व्हिडिओ करतल्यांक सोदून कारवाय जातली. बदनामीचे यत्न फेल जातले. आमदार प्रेमेंद्र शेट सांगता. मंत्र्याचो हात आसो वा खबर ना, मात बदनामी जावंक जायना. चंद्रकांत शेट्टी उलयलो. विजय म्हणटा सरकार आपल्याच कर्मांनी बदनाम. टूलकिट आनी कित्याक. कोणी जर करता जाल्यार इट इज नॉट करेक्ट. आणि म्हजे नॉलेजीक तर खबर ना की खंयचो मंत्री की आमदाराचो हातून हात आसा असो. बट दिस इज रॉंग जे हे सगळे करता ते. कित्याक टुरिजम ही आमची तशी जर गोंयची मेन इंडस्ट्री आसा, तशें तुका मेन बॅकबोन जाल्लो आसा. आनी कितलेशेच वर्सां ओवर द पास्ट कितल्याशाच गव्हर्मेंटान प्रत्येक गव्हर्मेंटान हेल्प करून ही इंडस्ट्री आज ह्या लेवलार हाडल्या. वी हॅव टू ओनली रायज अप फ्रॉम हियर. आमी आमचे सरकार ह्या संदर्भात जो कोण ह्या संदर्भात नेगेटिव्ह गोष्टी पसरयता, नेगेटिव्ह बातम्यो पसरयता, ताका सोदून काडून आमचे सरकार ह्या बद्दल त्यांची कडक कारवाई करतले अशी आमकां खात्री आसा. तेन्ना कृपया लोकांनी अश्यो वेड्यो वाकड्यो बातम्यो आपल्याच गोंया बद्दल पसरप हे करचे न्हू अशें आव्हानूय करता. टूल किटा वेल्यान विजयान सरकाराची खरडपट्टी काढली. हे एक नवें प्रस्त. हे प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटांतल्यान उपरासलेली वस्त. एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याचेर एलिगेशन करता की ताणें एक टूल किट स्ट्रॅटेजी केल्या सरकाराक बदनाम करपाची. ते मनशाचें मंत्र्याचें नांव तो सांगना आनी आमी सगळे नाचतात. एक वस्त गोंयकारांनी समजूंक जाय म्हणटा ती की नोकऱ्यो ह्या सरकारान विकल्यो, लोकांक अरेस्ट जाले. दीस इज प्रूफ. जमनी ज्यो ग्रॅब केल्यो ते मनशांक जेलांतल्यान चॅकआउट केले आनी मागीर ताका चॅक इन केले. ही वस्त डिनाय कोणाच्यान करूंक जायना. ताजे फुडें सगळें गोंय विकपाक काडलें. भरमसाट करप्शन चालू आहा. एक स्पेशल टॅक्स लायिल्लो आहा. सगळे मंत्री एक एक टॅक्स लायतात. ह्या सगळ्या परिस्थितींत गोंयचें नांव बदनाम करपा खातीर टूलकिटाची आनी कसली गरज आहा. गोंयचें नांव बदनाम जालांच. हें सरकारा खातीर जाल्लें आहा. आनी टुरिजम डावनफॉल जो जाता हो टुरिजम स्टेक होल्डर सांगतात की टुरिजम ह्या खेपे बरें ना म्हणून. हाजो अर्थ सरकाराचो फोकस सारको ना. आनी हे लोक उलयनात. अमिताभ कांत म्हणटा तो जो निती आयोगाचो चेअरमॅन आशिल्लो तो आतां जो शेर्पा आहा
ताणें गोंयांत येवन भाशण दिल्लें आहा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे फुडें की गोंयचें ट्युरिजम मिसडायरेक्टेड आहा. This toolkit मंत्री म्हणटा तो this is shameful. म्हाका दिसता हो टूल किट एक फूल किट लोकांक फुलींग करूं सोदतात, लोकांक डायवर्ट करूं सोदतात, कित्याक कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसात ते कॅबिनेटाक काडपाचे आनी मंत्रीनी विचारपाचें कितें चलता, कोण आहा, कोण क्वीन बी आहा थिंगा, ही सगळे गोंय उलयता. टूल किटाचें कोण उलयना. तुजेर कोण मारले जाल्यार तूं टूल किटूचो उजार करता लोकांक बंद करपाक. फ्रिडम ऑफ स्पीच इज अ रायट ऑफ एवरी इंडिविज्युअल. आनी आहा जाल्यार असले तुमी कंप्लेन करपाचें. आतां तुमची एक मंत्री आसा, एक ट्युरिजम डिपार्टमेंट हांव सांगता. ट्युरिजम डिपार्टमेंट कोणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो, नेगेटीव केले जाल्यार तेजेर एफआयआर घातात. आतां कित्याक धांवनात तेंगे एफआयआर घालपाक, डिफेमेशन नांव पिड्यार करतात जाल्यार, सरकाराचें नांव पिड्यार जातात जाल्यार कित्याक हांकां हे बेश्टे लोकांक डिस्ट्रॅक्ट करपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाच्या आरोपावेल्यान आपाचो फुडारी संजय सिंगा आड मुख्यमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंतान घाल्या अब्रू लुकसाणीच्या दाव्याचेर सुनावणी 24 जानेराक. रिप्लाय फायल करिना मेरेन संजय सिंग कसलेच वादग्रस्त विधान करचो ना म्हूण वकिलाचें कोर्टाक लेखी उत्तर. जॉब स्कॅमात सिंगान मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचें नांव घेतिल्लें. Filed a suit against Shri Sanjay Singh on behalf of our client Surakshana Pramod Sawant, and today the matter was kept and Mr. S.V. Manohar, senior advocate leading me, and I were present. We were pressing for an injunction restraining the defendant from making any defamatory statements. The learned advocate representing the defendant has appeared and has made a statement that till the date of the next hearing and during such time they will not make any defamatory statement against the plaintiff. This has been recorded by the court, and now the next date is kept on 24th of January 2024. दत्ता नायकाच्या अटकपूर्व जामिनाचो निकाल मडगांवां जिल्लो आनी सेशन कोर्टान सोमारा दवरला. शुक्रारान निकाल आशिल्लो, मात कोर्टान दत्ता नायका कडेन आनीक कांय पुरावे मागल्यात. दत्ताच्या आदोगादान खंय पुरावे दिल्यात. मजगतीं दत्ता नायक काणकोण पुलिसांनी चवकशी केली. मॅटर कोर्टांत आशिल्ल्याचेर रजाव दिवन दत्तान उलोवपाक कुस मारली. दत्ता दामोदर नायकाचे एंटीसिपेटरी बेल ॲप्लिकेशनाचे अपडेट घेवन हांव तुमच्या फुडें आयला. आयज सकाळीं दत्ता दामोदर नायक आपलो एडवोकेट क्लेफाद कुतिराक घेवन काणकोण पुलीस स्टेशनार वचून काणकोण पुलिसीक वचून मेवलो आनी थंय ताचो स्टेटमेंट तांणी रिकॉर्ड केलो. स्टेटमेंट कांयच दिना कित्याक सबड्युडीस आसा न्ही, बेल एप्लिकेशन पेंडींग आसा. सर तुम्ही फॉर्मा तुमच्या स्टेटमेंटाचेर अजूनय कांयच उलयना. हांव कितें जाय तें सांगलां, हाज्या पयलीं पुलिसांक सांगलां ताणें. हय न्ही. ते उपरांत आयज सांजची मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान दत्ता दामोदर नायक हाची एंटीसिपेटरी बेल हियरिंगाची ऑर्डर आसली. पूण जेन्ना केस हियरिंगाक आयली तेन्ना जजान कांय क्लॅरिफिकेशन मागलें. ते उपरांत जो दत्ता दामोदर नायक हाचो एडवोकेट आसलो ताणें कांय इनपुट्स क्लॅरिफाय केले आनी कांय इनपुट्स दिले. ते उपरांत जजान सांगलें की आपण एक केसीची ऑर्डर जी आसा, जी एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाची जी ऑर्डर आसा ती आपण सोमाराक एनावन्स करतली म्हूण. आतां सोमारा दीस जानेराचे 13 तारखेर हे एंटीसिपेटरी बेल हियरिंगाची ऑर्डर डिक्लेअर जातली. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावियो डायस. शेकाचे स्टाफ टुरिस्टांक हात लावंक शकना. शेकवाले तशेंच सांगला आमदार मायकल शेकवाल्यांकडे बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. टुरिस्टांनी टायट जावन मस्ती केल्यार पुलिसांक आपोवचे मायकलाचो शेकवाल्यांक सल्लो. दर्यादेगेवेल्या तोपयांचेर मायकल एक्शन मागता. टुरिस्ट कळंगूट बेल्डार खंय सुमार 600 तोपये. ही शेक जे आहा बिचाचेर ते तांकां सगल्या शेकांची आयज मिटींग घेतली जाली. 4-5 दीस जाले मिटींगे चालू आहा की तेंचे जे स्टाफ आहा दे कॅनॉट टच द ट्युरिस्ट. ट्युरिस्ट शूड बी ट्रिटेड very nicely. They are the when we say Atitya Deva Bhava, ते
खोऱ्यांनी प्रॅक्टीस करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर आयज मिटिंगूय जाल्या आमच्या ऑफिसान. देर इज एनी डिस्प्यूट ऑफ फायट ऑल्सो दे वील इमिडिएटली कॉल द पुलीस, दे वील नॉट फायट. म्हणजे आर्ग्युमेंट वचून जाले फ्रॉम द ट्युरिस्ट. And all the stakeholders should follow this, whether it is a rent-a-car owner, a taxi owner, a guest house owner, resort management staff, to see that no touts are seen around. Touts should be immediately arrested, 5,000 fine घालपाची गरज आहा and everyday monitoring करपाची गरज आहा. आनी हे हांवें सांगलां आमच्या ऑफिसांसून मॉनिटर जातलेच म्हणून as far as touts are concerned. Not enter into any argument with the tourist. Tourists जर argument करूंक सोदता even after drinking, we should refrain. Should not talk to him back. Just go away from there. अशेंच करचें पडटलें. आतां दुसरे कंट्रीनी अशेंच जाता. Somebody is drunk, they just refrain from the discussion and call the police and they take them to their hotel room, back to their hotel, wherever they are staying, that guest. So over drinking म्हणजे जेन्ना स्टेटीन येता आमचे ट्युरिस्ट स्टेट, थोडे जाण ट्युरिस्ट सुबेजूय पियेतात. यू कॅन हेल्प इट अँड वी कॅनॉट टेल देम नॉट टू ड्रिंक. पणजे पुलिसांनी शहरातल्या 15 मायज स्पा सेंटरांची चौकशी सुरू केल्या. गोंयभरच्या कितल्याशाच स्पा सेंटरांनी शिंदळकीत चल्ल्या म्हूण बोवाळ. दाखोवमेंत स्टाफाचे टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरू आसा म्हूण पुलिसांची सुत्रां सांगता. सध्या ही स्पा सेंटरां खंय चालू आसात. बोगस इन्कम सर्टिफिकेटीच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या फोंडेच्या नगरसेवक शिवानंद सावंत आरोपी सदानंद प्रभू गांवकराक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी मारली. मात दोगांकूय रोखडेच जामीन. 16 डिसेंबर 2024 पालिकेच्या सीईओन हो इशू मुखार हाडून पुलिसेंक कंप्लेंट केल्ली. सदानंद फेक सर्टिफिकेट दिल्ले चलयेचो बापूय. फेक इन्कम सर्टिफिकेट तयार करून दिल्या आणि तो घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हाका आणि त्याच प्रमाणे संशयित आरोपी म्हणून कावन्सिलर शिवानंद सावंत हांकां दोगांनी पुलिसांनी अटक केल्ली. आणि चौकशी नंतर तांकां परत एकदां आयज जेन्ना रिमांड घेवपा लागून कोर्टान हजर केले, JMFC कोर्टान, तेन्ना दोगांकूय कोर्टान 14 दीस जेशी ऑर्डर दिली. आणि तेज्या उपरांत आतांच आयकपा येता की तांकां दोगांकूय 10,000 ईच अशें 10,000 आणि 10,000 20,000 अशे बॉन्डाचेर तांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा म्हणून. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मुख्यमंत्री LPG घरगुती सिलिंडर सवलत स्कीम नागरी पुरवण खात्यान अधिसूचित केल्या. हे स्किमी सकल AAY लाभार्थी 30 सिलिंडरा खातीर दरेकी 275 रुपयाची सवलत मेळटली. लाभार्थ्यांक पुरावो म्हूण आधार कार्ड सक्तीचें. लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नासल्यार तें कार्ड करी मेरेन कार्ड, मतदार वळख वा पॅन कार्ड वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. मुख्यमंत्री LPG सिलिंडर सवलत येवजणेचो लाव घेवपा खातीर आधार कार्ड वा हेर कार्ड वळखपत्र म्हणून दाखोवप सक्तीचें. नागरी पुरवण खात्याचो संचालक जयंत तारीन ह्या येवजणेची अधिसुचोवणी जारी केल्या. सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर आधार कार्ड सक्तीचें आसतलें आनी पुराय प्रक्रियेत पारदर्शकता आसतली अशेंय ह्या अधिसुचोवणेंत बरयलां. आधार कार्डाक लागून लाभार्थ्यांक थेट सेवा मेळटा. तांच्या बँक खात्यांक रक्कम जमा करप सोपें जाता म्हण हे अधिसुचोवणेंत आसा. आधार कार्ड नासत जाल्यार आधार कार्ड नोंदणीची पावती आनी हेर कार्ड पुरावे म्हण वापरपाक येतले. हेर कार्डांनी रेशन कार्ड, मतदार कार्ड, पॅन कार्ड हांचो आस्पाव केला. तशेंच बँक खातें, पासबूक, गाडयेचो परवानो ही वळखपत्रां सुद्दां चलतली अशेंय ह्या अधिसुचोवणेंत म्हटलां. अंत्योदय रेशन कार्ड आशिल्ल्या गरीब फामिलींक सिलिंडरा खातीर आर्थीक सवलत मेळची म्हण ही येवजण जाहीर केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 38वी खेळा सर्त उत्तराखंड
28 जानेर ते 24 फेब्रुवारी मजगती सर्तीत 43 खेळा सर्ती आसतल्यो. गोंय वांटेकार जाला. वेगवेगळ्या 10 खेळा प्रकारांनी गोंयचे 10 पंगड तयार आसात. सायकलिंग, वुचू, स्विमींग, एथलेटिक, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बीच व्हॉलीबॉल, आर्चरी आणि तायक्वॉन्दो गोंयचे 29 खेळगड्यांची टीम. 30th नॅशनल गेम ह्या वर्सा उत्तराखंड जातल्यो आनी गोंयांतून 10 वेगळे वेगळे जे स्पोर्ट्स आसा 10 डिसिप्लीन तितून गोंयांतून सद्या तरी 10 डिसिप्लीन सद्या सिलेक्ट जाल्ले आसा आनी ह्यो नॅशनल गेम्स 28 जानेवारीक सुरवात जातल्यो. गोंयाच्यो ज्यो आतां पर्यंत डिसिप्लीन सिलेक्ट जाल्यो आसा त्यो म्हणल्यार वुशू, सायकलिंग, स्क्वॉश, स्विमींग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, बीच व्हॉलीबॉल एंड तायक्वॉन्डो. नॅशनल्सा खातीर ज्यो नॅशनल गेम्स जाता ताका फक्त टॉप 8 आसा त्यो सिलेक्ट जाता. एज इन ज्यो चॅम्पियनशीप जाता तितून ज्यो टॉप 7 आसा त्यो सदां सिलेक्ट जाता आनी 8वी जी आसता ती सदां जी होस्ट टीम आसता ती आसता. लास्ट इयर ज्यो 37th नॅशनल गेम्स आशिल्ल्यो तितून गोवा होस्ट आशिल्ली. गोवा होस्ट आसल्या कारणान गोवाक सगळे हितून पार्टिसिपेट जावपाक गावताले. गोवा लास्ट इयर सगळे डिसिप्लिनान पार्टिसिपेट जाल्ले. लास्ट इयरचे नॅशनल गेम्सान गोव्याक 92 मेडल्स गावले. सो ह्या वर्सा होपू खूब आसतलो. पण एक आसा की ह्या वर्सा गोवा सगळे जे आसा डिसिप्लिन तितून पार्टिसिपेट जावंक शकना कित्याक जे सद्या आमी 10 लिस्ट केले तितूनच गोवा सद्या टॉप 7 फिनीश केल्ले. सो ज्यो ह्यो गेम्स आसा जे हे डिसिप्लिन आसा तितून तरी सद्या गोंयचें पार्टिसिपेशन कन्फर्म जाल्लें आसा. गोंयांतल्यान सद्या तरी 29 जे एथलेटिक्स आसा ते वयतले तशेंच जे स्पोर्ट्स स्टाफ आसा ते बीन उत्तराखंडाक वयतले. तरेतरेचे नुस्तें आनी त्या विशीं म्हायती दिवपी 8वें एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलाचे पणजे उक्तावण जालें. 10 ते 12 जानेर मेरेन हो महोत्सव चलतलो. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकारान हें उक्तावण केलें. रोजगाराच्या नदरेन राज्याक आनी देशाक फायदो जातलो म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. टेक्नॉलॉजी माध्यमान जे मसल फार्मिंग आसूं, सीवीड्स आसूं किंवा लँड फिशींग आसूं म्हणजे दर्यानूच अशें न्हय जाल्यार लँडार राना पेडान सुद्दां हो धंदो करून क्रॅप फार्मिंग करूं येता. सो हो जो सरकाराक जावं प्रत्येक मनशाक अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रश्न भेटसायता हो साद्या प्रमाणान खंय बारीक सारीक काम करता आसतना जावं केन्ना आपले थोडो वेळ दिसाक 1 वर 2 वर गावता आसतना हें ह्या माध्यमान यूज केलें जाल्यार खुबसो प्रत्येक पर्सनल जातलो, राज्याकूय देशाकूय जातलो आनी त्या प्रमाणे नुस्तें जें नॅचरल येता तेजे बरें ऑप्शन आहे दुसरें. हें जे लोकांची मागणी आसा ही फुलफील जातली आनी ह्या माध्यमान वळपा खातीर हें तेंच्यांनी तांकां जाय तशे रिसोर्सीस आमी हाडटा. तांकां जाय तशे आतां B2B आहा थंयसरूय करूंक जातलें. हें बऱ्या पैकी हें फायनान्शियल प्राप्ती अर्थ हें तेंचे उदरगत जातलें. ह्या माध्यमान लोकांनी पार्टिसिपेट करप तुमच्या माध्यमानूय आमी सांगता ज्ञान घेवप आनी हें बिजनसान येवप आनी तेज्या बरोबर आमी मागता की जरी हेचे आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की जाता इतको विश्वकर्माच्या माध्यमान आसूं, स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमान आसूं हें लोकां पर्यंत वचून हेजेकनी घेवपाचें आनी त्या बरोबर आमच्यो थोड्यो स्किमी आहा ट्रेडींग करपाक मत्स्य वाहिनी बी ह्योय लोकांनी आमचे कडेन एप्लिकेशन करपाक तांकां आमी 4 व्हिलर 2 व्हिलरूय दिता, 6 व्हिलरूय दिता. लोकांनी हितून लक्ष घालपाक जाय. एनआयओन शुक्रारा 60वो वर्सुकी दीस मनयलो. भूशास्त्र मंत्रालयाचो सचिव दोतोर M. रविचंद्रनाचे द ओशन ऑपॉर्च्युनिटीज अँड चॅलेंजीस ह्या विशयाचेर व्याख्यान जालें. आतां मेरेन एनआयओ केल्लें काम तशेंच ह्या फुडें जावपा आशिल्ले कामाचेर ह्या कार्यावळीत चर्चा जाली. एनआयओचो संचालक सुनील कुमार सिंग उलयलो. Today NIO is celebrating its Diamond Jubilee, 60th foundation year, and as it was established in 1st January 1966, so it is completing the 60th year of its foundation. And you know, in the last 60 years, this institute has done a lot of work regarding the oceanography, basic oceanography, technology development, societal help. So together we showcase that what we have done and what we have to do in future, because ocean is going to become very, very important in future for global economy, for Indian economy, in terms of blue economy. So what we can do further in terms of climate change also, it is becoming very, very important, because climate change is having its toll on the ocean. Not only ocean, things are getting changed, you know that because of climate change, a lot of the rainfall is happening, the cyclone is increasing,
biodiversity is changing. So all these things we are trying to study, and in future we'll keep on doing that. So to celebrate what till now what we have done, and in future what we are going to do for the country, for the ocean, for the society, we are trying to do that. बीजेपीचं जिल्हो अध्यक्ष पदा खातीर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्यान 2 नांवां निश्चित जाल्या. उत्तरेंतल्यान दयानंद कारबोडकार, दक्षिणेंतल्यान प्रभाकर गांवकाराचें नांव फायनल जालां. मंडळ अध्यक्षाचो वेंचणूक बिनविरोध जाल्या उपरांत आतां भाजपाचे जिल्हो अध्यक्ष. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.